काँग्रेसीन धर्म आणि जातीच्या आधाराचेर वेंचणूक लढयली, भाजपान आरोप केला। उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघात आमकां आघाडी मेळटली, तशेंच दक्षिण गोंयचे 6 मतदारसंघ सोडले जाल्यार हेर बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघात आमकांच आघाडी मेळटली, असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो। आम्ही सातत्यात हांव पयलींच क्लियर करता की दोनूय सीट अध्यक्षांनी भाऊन सांगला त्या प्रमाणे भाऊ 1 लाख प्लस मार्जिनान जिखता। साउथ गोवाचो सीट 50 ते 60 हजार प्लस मार्जिनान जिखता। ह्या फर्म आसा अजूनय बी प्रदेशात काँग्रेस फक्त 4 मतदारसंघापुरती सीमित उरल्या म्हटल्या, तेंच्यांनीच म्हटलंय काँग्रेस आता 4 मतदारसंघापुरतीच सीमित उरलेली आसा। पण एक काँग्रेसीन हे इलेक्शन हे विकासाच्या मुद्द्याचेर लढूंक ना। काँग्रेसीन सगळ्या जाणांच्या सपोर्टाचेर हे धर्माच्या आधाराचेर हे जातीच्या आधाराचेर राजकारण व्हरपाचो प्रयत्न केला। भारतीय जनता पार्टी धर्म आणि जात ह्या आधाराचेर केन्नाच इलेक्शन लढना। ऑलवेज आमी म्हणटा की आमी विकासाच्या मुद्द्याचेर इलेक्शन लढटा। आमी विकसीत भारत 2047 विकसीत गोवा 2047 आमी कितें कामां केल्या, काँग्रेसीन कितली कामां केल्ली ह्या जेन्यून मुद्द्यांचेर आमी इलेक्शन लढटा। हांव हेंय सांगतलो की घडये कदाचित आमी उत्तर गोंयांतलो एकूय मतदारसंघ आमी फाटीं उरचे ना। 20तल्या 20 मतदारसंघांनी आमी फुडें आसतले। घडये कदाचित साउथ गोंयांतल्या असो हेंय बी एक्सप्रेस करपाक फाटीं फुडें ना। 6 मतदारसंघांनी आमी थोडेशे फाटीं आसा, 6 मतदारसंघांनी, पण आमी इतक्या हातूंतल्यान लीड ती ओवरकम केल्या। आनी खंयच्या मतदारसंघांनी तेंय बी तुमकां सांगता हांव, सावर्डे मतदारसंघ, ओके, आमी काणकोण मतदारसंघ, फोंड्या मतदारसंघ, शिरोडा मतदारसंघ, मडकय मतदारसंघ, ओके, सांगे मतदारसंघ म्हटल्यार सगळ्यात लिडीन आसलेले मतदारसंघ आतां बरोवन दवरात। सावर्डे, फोंडा, मडकय आनी शिरोडा हितून चड लीड। सेकंड टप्प्यात काणकोण, सांगे, ओके, हातूंतल्यान लीड आसतली, बरोवन दवरात। सो तुमकां तें दिसना, सो खंयचे ते तुमी सोदून काडात। 6 मतदारसंघात मातशे फाटीं आसतले, मातशे जावं शकता, म्हणून आमी हे ओवरकम ह्या हातूंतल्यान करतले। बट 60 हजाराची मार्जीन ही नक्की आसा, 100% आसा।